विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंय सरकारान पश्चिम घाटांतल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठाराची वळेरी केंद्राक धाडिल्ली आसा। ह्या वळेरेंत सत्तरींतल्या 32 गांवांचो आस्पाव आसा। सरकार आमची फसवणूक करता असो आरोप सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन केला। RDXGOA खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। हे लोकांक पयलो म्हणजे सरकार जमनीच्या हिशोबान की आपूण मालक दाखयलो, मागीर तेंच्यांनी आपूण मालक दाखयलो, लोकांक आमच्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक फटयले। तेज्या उपरांत 1999 अभयारण्य डिक्लेअर केलें। तेज्या उपरांत आतां हेजे पक्षी अभयारण्य डिक्लेअर केलें। अशी जायते तेंच्यांनी कायदे काडीत एक एक कितें करीत रावले, आमकां भुमिपुत्रांक सगळ्यांक फटयत रावले। तेज्या उपरांत आमी 1 वर्स जालें आतां जेन्ना पळय गेल्या सरकारान, तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की सरकारान आमकां फटयल्या। तेन्ना आमी एक संघटना भूमिपुत्र म्हणून संघटना स्थापन केली आनी ती संघटनेच्या वावरान लोकांक, बरेचशा लोकांक, सगळ्या सत्तरीच्या लोकांक आमी जागृत केले आनी लोकांक दाखोवन दिलें की ह्यो जमनी आमच्यो सरकार घेवन येवंक ना। आमचेर एक एक कसले कसले कायदे काडीत आसा, वायल्ड लायफ आनी अभयारण्य अशें कितें कितें कसली हें करीत आसा। तेज्या उपरांत सरकार आमकां दिशाभूल करपाक सरकारान एक आतां पयरत अशी हें जालें की कलेक्टर नेमलो आनी हेजे फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे तुमचे जे जागे आहा ते तुमचे आमी 114 पळय ती चुकीचे दाखले दिले आहा, ते तुमकां आमी कंप्लीट तुमचे क्लास 2, 1 अशें तुमकां कितें तरी करून दिता म्हणून फटीमारां आमच्या सरपंचाकय फटयल्या आनी ती फटीमारां चालू केल्या। आमचें आंदोलन सुरू आसा आनी आमी टप्प्या टप्प्यान जी चळवळ करता तेजो दबाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गोवा सरकाराचेर येता। जेन्ना करंजोळ आनी करमळेच्या बॉर्डरीचेर बोर्ड मारलो गेलो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांक त्या गांवान एंट्री ना म्हणून, हेजो दबाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर आनी सरकाराचेर मोठो येयल्लो आसा। आनी आमच्या गोंयांत आमी आतां आमचे हे लढत संघर्ष चालू केल्लो आसा आमचे हक मागपाक। आमकां पयलीं आमचे हक कितें आसा ते आमी तितले आमकां म्हायती नासली, ती आमी आमच्या लोकांक आतां सगळ्यांक पळोवन दिल्ले आनी लोक जागृत जाल्ले आनी ते आपलो हक मागता। हे अशें हक मागता आसतना आतां सरकारान सडनली आमचे पश्चिमेचो घाट आहा तो तेज्या बद्दल दिल्ली सरकारा कडेन रिपोर्ट धाडला आनी तेंचो अधिकार आमचे वयर बसोवपाचो केला। हे आमकां दिसता की सरकाराचे लोकांक दिशाभूल करपाचें एक षडयंत्र आसा। हांव सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता की आमची जी आमकां 1964-65 BDO आनी मामलेदार मार्फत आमकां जमीन दिल्ली, ते जमनीचे रिपोर्ट तेज्या उपरांत आमकां ऑर्डर 1983 दिली। त्या संदर्भांत हांव सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता, आमचे जे सत्तरीचे भूमिपुत्र, धारवनाटीचे भूमिपुत्र, काणकोण ते आमचे सांग्याय इतल्या सगळ्या भूमिपुत्रांक एक सांगूंक सोदता की जांकां ही 83 ऑर्डर दिल्या कलेक्टरान, ती त्या ऑर्डरीक हे जे फॉरेस्टर अनवॅलीड म्हणटा तेज्या बदलाक हांवें एक कलेक्टराक एक अर्ज केलो की त्या रेंजराचेर एक्शन घे म्हणून।